न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्यो घडामोडी जाणून घेवया। आयज अनमोड घाटार एक रस्तो उटांगराच्या पडिल्ल्या पावसा लागून सुद्दां रस्तो तो कोसळ्ळो आसा। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना, की त्या वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। आनी तेंच्यांनी आतां थंयसरल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी वचून पळोवणी केली अधिकाऱ्यांनी। मागीर तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें सद्या की अवचड वाहनांक आतां सद्या तेंच्यांनी बंदी घातला। सो ज्यो 2 व्हिलर्सान ज्यो आनी बारीक गाडी आसा पळय तांकांच वचपाक अलावड अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। आनी तशेंच दुसरी जी घडणूक म्हणजे आतां पावस पडप चालूच आसा। तळवाडी हांगा व्हडलें हेजें वडाचें झाड पडून 2 घरांचें बरेंच लुकसाण जाल्लेलें आसा। सुदैवान त्या घरान कोणूच नाशिल्ल्यान त्या दिसा दोगांय घरांतल्यान कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत आनी टळ्ळी। तेंच्या तसो उपरांत मागीर त्या ह्या घडणुकेचो जेन्ना गजाल कळ्ळी तेन्ना मागीर थंयचो थळावो आमदार सुदीन तशेंच मंत्री सुदीन ढवळकारांनी वचून पळोवणी केली आनी तांच्यांनी आश्वासन दिलां की तांकां बेगोबेग हेजें दुरुस्त करून दितले म्हणून सांगलां। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर अनमोड घाटाचेर जी घडणूक जाल्या ताची सगळ्यांनी नोंद घेवची। फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमच्या डेस्कींच्या सुशांता कडेन। पेडण्या जे गांजाचें जे नाटक रंगिल्लें तें कशेंच थंड जावपाचें नांव घेयना। सुरवातीक जो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकाराचेर जो गांजाचो आरोप केलो ताचे उपरांत आर्लेकारान ताका प्रत्युत्तर दिल्लें। ते उपरांत काल परत एकदा आर्लेकार समर्थक कांय जाणांनी बाबूचे पुतळे जाळले आनी हेच घडणुकेक आतां बाबून जाप दिल्या। बाबूचें म्हणणें अशें की ज्या तरणाट्या भुरग्यांचो आमदार आर्लेकारान वापर केला तांकां तेणी जर नोकऱ्यो दिल्यो जाल्यार बरें, नाजाल्यार तेंचो फायदो कितें अशें तो म्हणटा। दुसरे वटेन तो म्हणटा की 2027च्या वेंचणुकेंत आपूण पेडण्या जी विधानसभेची वेंचणूक आहा ती लडयतलोच। पक्ष समजा भाजपा आसूं नाजाल्यार आनी कोण आसूं अशे तरेचे स्टेटमेंट तांणी केल्ले आसात। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी येता ती अशी की नावेले मतदारसंघा भितर उल्हास समर्थकां मदीं फूट पडल्या काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता। सुरवाती पासूनच उल्हास तुयेकारा वांगडा वावुरपी कांय समर्थक आतां वेगवेगळे आसात आनी सद्याक ते भाजपा वांगडा आसात पूण उल्हासा खातीर काम करनात खंय अशें आयकपाक येता। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर सुशांतान सांगलें ती बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटलीच। तर साळपे जे शेतकार आसात ते फाटले 25 वर्सां नंतर तांणी फाटली 3 वर्सां जालीं ते पडीक जमनीचेर साळपे आतां तांणी भात शेतीची लागवड करपाक सुरवात केल्ली आसा। हो स्पेशल रिपोर्ट तुमी मुजरत पळोवचो। तर फुडें अपडेट घेवपा खातीर या सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयज महाराष्ट्रांतली एक नवी अपडेट आहा ती म्हळ्यार मराठी आनी मराठी मनीस ह्या मुद्द्याचेर निमणे वट्ट 20 वर्सांनी राज आनी उद्धव ठाकरे जे आसात ते एकठांय आयिल्ले आसात। ह्या वेळार भव्य मोर्चाचे शिटकावणे उपरांत महाराष्ट्र सरकारान हिंदी सक्तीचो जो आदेश आहा तो फाटीं घेतल्या उपरांत ठाकरे बाबांचो जंगी विजयी मेळावो थंय आयोजीत केल्लो आनी हाका जी लाखांनी जे ठाकरे बाबांचे जे समर्थक आहात तांच्यांनी हाजेरी लायिल्ली आसा। आमी एकठांय आयले ते एकठांय रावपा खातीर म्हण उद्धव ठाकरेन घोषणा केली आणि तशेंच राज ठाकरेनूय आपली ठाकरी शैलीत भाजपाचो समाचार घेतलो। दुसरी बातमी जे म्हणल्यार आता कदंबा म्हामंडळान एक नवी हे काडला ती म्हणल्यार जे कदंबांतल्यान प्रवास करताले जे दर दिसा प्रवास करता ते लोक पास वापरताले आनी त्या रुटार आतां पास वापरताले पूण पासा बदला आतां तांकां स्मार्ट ट्रान्झीट पास आतां मेळटलो आनी
तो आतां सध्या करप चालू आसा. जी निमणी तारीख आसा ती 31 जुलय मेरेन पास करपाचो. 1 ऑगस्टाच्यान ही जे कागदी पास आसा ते बंद जातले आनी पुराय तरेन हे जे आसा ते डिजिटल जातले. सो बेगिनांतल्या बेगीन हे जे स्मार्ट ट्रांझीट पास आसा ते करून घेवचे अशें आवाहन कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान केल्लेले आसा. तर ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमी आयच्या सत्याच्या बुलेटिनाक पळयात. वाटतं 20 वर्सां उपरांत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जे आसात ते एकठांय आयिल्ले आसात. आमी जे एकठांय आयल्यात ते फक्त एकठांय रावपा खातीर अशें जाहीर तांणी केल्लें आसा. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो धाडी ज्यो आसा त्यो सुरूच आसा. तर काल तिसवाडी आनी बार्देज म्हालात घाल्ल्या धाडी वेळार अन्न आनी वखदा प्रशासनान वट्ट 6 आस्थापनां बंद उडयली. तातूंतलीच म्हळ्यार योग्य परवाने आनी नितळसाण नाशिल्ली आक्षेचें 1 आस्थापन बंद उडयलें. तशेंच सांगोळडाची 2 आस्थापनां, म्हापशेचें 1 आस्थापन आनी आसगांवची 2 आस्थापनां मेळून नितळसाण आनी योग्य परवाने नाशिल्ल्यान एक फास्ट फूड दुकानाक 5,000 रुपयांचो दंड दिलो. दुसरी बातमी म्हणजे ओपा खंडेपारचो उदका प्रक्रिया प्रकल्प जो आसा तो पुराय तिसवाडीची तान भागयता. मात हालीं कांय दीस जाले ओपात एक बिघाड जाल्ल्याचें आयकुपाक येता. तर काल राती ओपाचे पायपलायनीक गळटी लागली आनी आयज दनपार मेरेन हे गळटी काडपाचें काम जें आसा तें झुजा पावण्यार चालू आशिल्लें. तर ते भायर वीज प्रकल्पाचे वीज पुरवणींतूय चलपी आपालिपाक लागून ताचो परिणाम हो उदका पुरवणीक बादता. तर हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां जर विचारल्यार ते म्हणटात की लायटीचो प्रॉब्लम काय भायलो प्रॉब्लम ते पळोवचें पडटलें अशें म्हणून. अश्यो 2 बातम्यो आसा. तर समिधान सांगिल्ल्यो 2 बातम्यो. तशेंच हेर जे सगळ्यांनी बातम्यो सांगले ते तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 आमचे लायव्ह आसता. तातूंत देशांतल्यो हेर ज्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी आसात तांचोय आस्पाव आसता. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.